जमीन हातासपाच्या प्रकरणातलो मुख्य आरोपी सुलेमान सिद्दीकीक बंदखणींतल्यान पळपाक मजत करपी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाक सेवेंतल्यान काडून उडयला। हुबळी पुलिशेक शरण गेल्ल्या अमिताक शेनवारा सांजे गोंय पुलिशेन अटक करून हाडली। दिवचलचो नगराध्यक्ष कुंदन फुलारी आड अविश्वासाचे बंड निमणे थंड जाले। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सगळ्या नगरसेवकांची बसका घेवन तांचे मदले मतभेद पयस केले। ताका लागून अविश्वास थारावाचेर 17 तारखेर जावपा आशिल्ल्या बसकेक कोणूच हजर रावचो ना म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगला। हे अधिवेशन बरे तरेन चल्ले जाल्यार आतां ना जाल्यार गोंयचे एसटी रिजर्वेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशना मेरेन फुडें वचूं येता असो दुबाव राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन उक्तायलो। वेगवेगळ्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेस राज्यसभेत बोवाळ घालता, ताका लागून अधिवेशन तहकूब जायत आसा। ताकाच लागून गोंयचे एसटी रिजर्वेशन बील आडकून पडिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदल जातलो, पूण केन्ना जातलो तें मात तानावडेन सांगूंक ना। बेळगांव सारमानस ह्या भौशीक रस्त्यावेल्यान सुरू केल्ली मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आनी न्यायालयाचो अवमान करपी आसा असो दावो आंदोलन करपी बेळगांवच्या शेतकारांनी केला। वेळ येतकीच आमी फुडलीं पावलां उखलतले अशें शेतकारांनी स्पश्ट केलां। गोंयच्या तरणाट्यांक गोवा शिपयार्ड आनी मुरगांव बंदरांत नोकऱ्यो दिनात। हे कंपनींनी फक्त गोंया भायल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दितात, देखून गोंयांत जावपी सरकारी तशेंच खासगी नोकर भरतीचेर श्वेतपत्रिका काडची अशी मागणी आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी केल्या।
गोंयांत सुमार 250 डायलिसीस युनिट आसप हुस्को करपासारको विशय आसा. डायलिसीस युनिट सुरू करप ही खोशेची गजाल आसली तरी डायलिसीस सेंटर सुरू करप ही निराशेची गजाल. तरणाटी पिळगी आनी ज्येष्ठ नागरीक भलायकेची जतनाय घेवपाविशीं गंभीर नाशिल्ल्यान ह्या दुयेंसांचे दुयेंतींची संख्या वाडत आसा. दर एकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी सांखळे हॉस्पिटलांतल्या डायलिसीस युनिटाच्या उक्तावणा वेळार केले. शुक्रारा मध्यानराती मडगांवच्या सिंक्रो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या साबिनो डिमेलो हाच्या फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो आनी सुमार 20 लाखाची मालमत्ता वाटायली. उजो लागपाचें कारण मात अजून स्पश्ट जावना. बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. पुलीस उपनिरीक्षक नेल्लन आल्बुकेर्क, विश्वेश करपे, निरीक्षक राहुल परब, उपनिरीक्षक विनायक कारेकर, सहायक उपनिरीक्षक भीमराव गावडे, हवालदार विदेश नायक आणि कॉन्स्टेबल कृष्णनाथ चोडणकर हांकां मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यांत ही पदकां भेटयतले. नागरिकांचो आधार आणि पॅन कार्डांची माहिती लीक करपी वेबसायटी सरकारान ब्लॉक केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान ही संकेतळां ब्लॉक केल्या. आधार कायदो 2016च्या कलम 29/4 खाला आधार कार्डाची माहिती भौशीक प्रदर्शना खातीर उपलब्ध करून प्रतिबंधांचे उल्लंघन करपी संकेतथळां आड भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटीन कागाळ दाखल केल्या. संबंधित वेबसायटींच्या मालकांक गरजेचे बदल करून कृती करपाक सांगल्या. संवसारभर धूम्रपानाचें प्रमाण उणें जायत आसा तरी धूम्रपान करिनाशिल्ल्या बायलां मदीं फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे दुयेंती वाडत आसा. तज्ञांच्या मतान वेगवेगळ्या विखारी पदार्थांचो संपर्क आयिल्ल्यान अशें जावं येता. धूम्रपान करून नाशिल्ल्या लोकां खातीर तपासणी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान फुफ्फुसांचो कॅन्सर सुरवातीच्या काळात सोदून काडप कठीण जावं येता. संवसारभर फुफ्फुसांचो कॅन्सर जावन मरण येवप्यांचो आंकडो चड आसा. तशेंच देशभरांतल्या फुफ्फुसांच्या कॅन्सराक लागून जावपी 80% मरणां तंबाखूचो वापर करतात. ह्या घातक दुयेंसांत तंबाखूचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें दोतोर सांगतात.
साक्षात औदुंबर मळ्या रुमणाच्या झाडाचेर सजयल्ली श्री दत्त महाराजांची प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण ठरता. औदुंबरवाडी दिवचलच्या श्री दत्ताच्या देवळात सामकार आशिल्ल्या रुमणाच्या झाडाचेर हे चित्र पळोवपाक मेळटा. मडगाव बायपास ते कुंकळे मेरेनच्या 7.24 किलोमीटर रस्त्या खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. हातूंत 4.45 किलोमीटर लांबीच्या 6 लेन फ्लायओव्हराचो आस्पाव आसा. ह्या रस्त्याच्या 4 लेनीक लागून काणकोणा कुंकळे रस्त्याची जोडणी सुदारतली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी ट्वीट करून ही माहिती दिली. बेनोडे, कोर्डे आनी बार्शे वाठारांतल्या लोकांक ह्या 4 लेन रस्त्याचो फायदो जातलो. हाका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक कुंकळे वा मडगांव बेगीन पावपाक मजत जातली. वीज खात्यान 15 डिसेंबर 2024 दिसा दक्षिण गोंयांत सकाळी 7 ते सांजेची 5 वरां मेरेन वीज पुरवण खंडीत करपाचें नियोजन केलां आनी त्या खातीर 15 डिसेंबरा दिसा साळावली उदका प्रक्रिया प्रकल्पांतल्यान उदका पुरवण जावची ना. तशेंच 16 डिसेंबरा दिसा मर्यादीत उदका पुरवण जातली. सांगे, केपें, साश्ट आनी मुरगांव तालुको, शिरोडे आनी सांतांद्रे मतदारसंघांतल्या वाठारांनी उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो. भारतीय संविधान हे संवसारांतलें सगळ्यांत व्हडलेंच नासून सगळ्यांत सुंदर आनी सोबीत जावन आसा अशें विधान केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी केलां. भारतीय संविधानाचो आस्पाव करून घेतल्यार 75 वर्सां पुराय जातात. ह्याच फाटभुंयेर ते लोकसभेत उलयताले. कला आणि संस्कृती संचालनालय वतीन आयोजीत जावपी लोकोत्सव 2025 खातीर कलाकार तशेंच इत्सुकांनी स्टॉलां घालपा खातीर अर्ज मागयल्यात. हे अर्ज 17 आनी 18 डिसेंबराक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ह्या बेसिसाचेर सकाळच्या 10 ते 5 मेरेन उपलब्ध आसतले. लोकोत्सव 2025 आयोजन 17 जानेवारी ते 26 जानेवारी मेरेन आसतले. दर वर्सा प्रमाण ओनूय वर्सा 500 परस चड कलाकार वांटेकार जावन आपल्या राज्यांतल्या आगळ्या वेगळ्या नाचांचें प्रदर्शन घडयतले.
रस्त्याची सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर आनी हायवेचेर गस्त घटमूट करपा खातीर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान महामार्गांचेर राजमार्ग साथी नांवाची नवी मार्ग पेट्रोलिंग वाहनां स्थापन करपाची येवजण आंखल्या. ह्या वाहनांनी सुरक्षेची सगळी महत्वाची साधनां सज्ज आसात. ऑनबोर्ड AI व्हिडिओ एनालिटिक्स सज्ज कॅमेरा रस्त्यावेली फोंडकुलां वळखुपाक मजत करतले. दोन 2014 वर्सासावन भारताच्या अंतर्गत उदका मार्गाच्या उदरगतीचेर सुमार 6,000 कोटी रुपयांचो खर्च जाल्लो आसा अशी माहिती केंद्रीय बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दिली. सुरवेक जो राष्ट्रीय उदका मार्गाचो आंकडो फक्त 5 आशिल्लो तो आतां 111 जाल्लो आसा. आतां म्हाल येरादारी पर्यावरणाक अनुकूल आनी परवडपी अशी जाल्ली आसा. कलम 15 खंयच्याय भारतीयांक जावं मागीर तो खंयच्याय धर्माचो जातीचो भुरगो जाणटो दादलो वा बायल हांकां सगळ्यांक कसल्याच भेदभावा विना समान दर्जो दिल्लो आसा अशी माहिती केंद्रीय संसदीय मंत्री वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. संविधानाचो आस्पाव करून घेतल्यार 75 वर्सां पुराय जातात. ह्याच फाटभुंयेर ते आयज आर्टिकल 15 बद्दल लोकसभेत उलयताले. भारत सरकारान 2014 वर्सासावन पाकिस्तानाच्या बंदखणीत अडकून उरिल्ल्या सुमार 2,639 नुस्तेकारांची निमण्या सुटका जाल्ल्याची माहिती लोकसभेत परराष्ट्र वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी दिली. साबार कारणांक लागून ह्या नुस्तेकारांक पाकिस्तानी जेलींत जीरबंद केल्ली. बिरेस्तारा राती म्हापशे पुलिसांनी घोळे वखदा आड केल्ल्या धडक कारवाय 5 जाणांक अटक करून वट्ट 10 किला परस चड गांजा जप्त केला. कारवायेत जप्त केल्लो गांजा सुमार 10 लाख रुपयांचो आशिल्ल्याचे कळटा. ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास चालू आसा.
खाणेपार गावठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप सुरू आसा. रातच्या वेळार पंपाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ट्रकान येरादारी करतात असो दावो थळाव्यांनी केला. वेंचून दिल्ले लोकप्रतिनिधी रेंवेचे माफिया जाल्यात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. तेन्ना बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पूण खाणेपार वाठारांत खंयच बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिनात अशें सांगीत सरपंच अभिजीत गावडेन आरोप न्हयकारले. रायबंदर पार्क केल्ल्या चारचाकी गाडयांचेर आंब्याचें झाड कोसळून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. घडणुकेची म्हायती मेळटाच जो पालवड्याचे जवान घडणूक थळार दाखल जावन झाड कातरपाच्या कामाक तांणी रोखडीच सुरवात केल्ली. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूय दुखापत जावंक ना. सध्या गोंयांत उक्त्या सुवातींचेर सोरो पिवपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात. सोरो पिवन बाटल्यो फोडून कोयर करतात तशेंच रस्त्यान वचपी चलयांची फकाणां मारतात. अशे तरेचे प्रकार भविष्यात खपोवन घेवचे नात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिटकावन दिल्या. सांखळे हावसिंग बोर्ड वाठारांत उबारिल्ल्या फुटसल मैदानाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. आमच्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून आमच्या खाणा जेवणाची पद्दत बदलत गेल्या. हाका लागून आयज काल फास्ट फूडाचे वाडटे सेवन आमच्या भलायके खातीर हानिकारक थारपाक लागला. घरगुती जेवणा परस आमी भायल्या हॉटेलांतल्या जेवणाचो चड उमेदीन आस्वाद घेतात. मात भायल्या खाणांचे हे अति सेवन कॅन्सर सारखे महाभयंकर दुयेंसांक आमंत्रण दिता. मात दर दिसाक मूठभर ड्रायफ्रूट खाल्ले तर 17 प्रकारच्या कॅन्सरां परस आमी स्वताक वाटावपाक शकतले अशें एका संशोधनांतल्यान मुखार आयला. 30 ते 50% कॅन्सर सारख्या रोगांपासून मुक्तता मेळपाची शक्यताय ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यात न्हयकार वयना. युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन उपक्रमाखाला 1,24,00,000 लसीकरण सत्रां आयोजीत जाल्लीं. हो उपक्रम गुरुवार बायलां तशेंच 16 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यां खातीर ही लसीकरण मोहीम सरकारान चालीक लायल्या. हातूंत विन खाला 27,77,00,000 जाणांक ह्या लसीकरण मोहिमेचो लाव जाल्ल्याचें कळटा. ह्या उपक्रमा अंतर्गत सुमार 7,43 कोटी लोकांनी नोंदणी केल्ल्याची म्हायती भलायकी आनी कुटुंब राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी दिली.